नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सोय घाली नासतना चिकन। हे हांवें 1 किलो चिकन घेतलां। चिकन साफ करून धुवन घेतलां। चिकनाक थोडे मीठ लावन दवरुया। अर्धो चमचो हळदीची पावडर घालता। 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट। ही आले लसणीची पेस्ट करता आसतना हातून हांवें ओली कोथमीर वाटपाक घातिल्ली। मिक्स करून घेऊया। आले लसूण हळद मीठ चिकनाक लावून घेऊया। बाकीची तयारी करून घेता तोपर्यंत चिकन मॅरिनेट जावपा खातीर दवरुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांवें 4 चमचे तेल घातलां। 8 लसणीच्यो पाकळ्यो धाडावन घेतल्या। लसूण आमी तेलान तळसून घेऊया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। लसूण मातशी तळसून जाल्यानंतर तातूंत कांदो घालुया। हे हांवें 4 मोठे कांदे बारीक शिनून घेतल्या। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। थोडे मीठ घालता। मीठ घातले म्हणटकच कांदो रोखडो शिजता आनी कांदो खावपाक रुचीक लागता। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो बरो तळसून जालो असो कांदो तळसून घेवपाक जाय। कांदो करपपाक दिवपाक जायना। 2 टमाट हांवें कापून घेतल्या। टमाट बरे बारीक कापून घेवपाक जाय। टमाट शिजपर्यंत मातशें तळसून घेवया। टमाट मातशें शिजपाक जाय, मातशें मोव जावपाक जाय। कांदो आनी टमाट बरें शिजले। मॅरिनेट जावपाक दवरलेलें चिकन घालुया। 2 हरवे मिरसांगो घालता। चिकन दवळून घेवया। 2 मिनटां चिकन आमी शिजोवन घेवया। मातशें चिकनाक उदक सुटपाक दिवपाक जाय। ताका लागून मिडियम गॅसाचेर झाकण घालून शिजोवन घेवया। 2 मिनटां जाल्यानंतर ढवळून घेवया। हे पळय चिकनातले थोडे उदक सुटलां। आतां आमकां चिकन बरें शिजोवन घेवपाक जाय। हातूंत हांव थोडें उदक घालता। हे हांवें झाकणार दवरलेलें तेंच उदक घालता कारण तें उदक गरम जाल्लें आसा। मिक्स करून घेवया। झाकण घालून शिजोवन घेवया। चिकन शिजता आसतना ढवळून घेवपाक जाय। चिकन बरें शिजपाक दिवपाक जाय। थोडेशें मीठ घालता। मीठ आमी चिकनाक पयलीं लावन दवरलेलें। हळद लावन दवरलेली। अर्धो चमचो कोथमिरेची पावडर घालता। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। अर्धो चमचो घालता गरम मसाला पावडर। अर्धो चमचो घालता मालवणी मसाला। मिक्स करून घेवया। मसाले घातल्यानंतर 4-5 मिनटां शिजोवन घेवया। ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून ढवळून घेवया। पळय चिकन बरें शिजला। गॅस हांव बंद करता। सोय घाली नासतना चिकन केला। करपाक खूप वेळ लागना, रोखडें जाता, पण खावपाक खूप रुचीक लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत स्वस्त रावात। देव बरें करूं।